चल रे गोंयकार कर रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गितां बरोवन मोतां बरें देखावे परचे मुखार तूं हाड प्रुडंट मिडिया माणकां मदयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार इश्टानो, आयच्या माणका मदें कार्यावळीक तुमकां समजता माय मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. आयज खेरीतपणी आमी दिकारपाल हांगासर आयल्या. ह्या सुवातेर बॅन वेरा हाचे खेळ चालू आसात. म्हणटच ह्या वर्साक आमी खेळांचेर चड भार दिवंक ना. तरी आसतना जे लोकांक आवडटा ते केन्ना जायना अशें ना. बॅन वेरा म्हणजे बेंजामिन बारेटो हो मनीस कांय वर्सां आदीं कार्नवालाचे खेळ तशेंच तियात्र तो लोकां मुखार सादर करतालो, तियात्र प्रोड्यूस करतालो. पूण अकस्मात एक मारेकार एक्सिडेंट जालो आनी तो जाग्यारच सोंपलो. पूण ताचो वावर वेरा बारेटो ही ताची गोरकान हो वावर मुखार वता आसतनाच आयज खेरीतपणी हालींच तियात्र अकॅडमीन घडोवन हाडलेल्या खेळ तियात्राच्या सर्तींत ह्या तांच्या खेळांत बेस्ट स्क्रिप्ट एवॉर्ड फावो जाल्लो आसा. म्हणटच आयच्या खिणांत तांच्या सांगाताक आमी थोडी भासाभास करून तांचो वावर आमी तुमचे मेरेन हाडपाचो प्रयत्न करता. म्हजे बरोबर ह्या कार्यावळींत जे भशेन हांवें तुमकां सांगलां वेरा बारेटो आसा. ताच्या हातान तुमी पळयलां आसतलें ताका हो इनाम फावो जाला. जी स्क्रिप्ट ताणें बरयल्या ती नोंद जाल्या आनी खेरीतपणी ताका हो इनाम फावो जाला. वेरा बाय, तुज्या गोरकाराच्या फाटल्यान हो थोडो भार तुवें तुज्या हातांत घेतलो आनी आयज ह्या तुज्या सांगात्यांक घेवन हो वावर मुखार वता आसतना तुका इनामूय फावो जालो. म्हणटच तुजी उर्बा, तुजी खुशालकाय, तुजी उमेद ओदी चड वाडोली आनी एक्टरा सांगाता घेवन हांवें वावर फुडें गेले तेजे म्हाका आनी उर्बा मेवली. आयज हे भाशेन तुवें खेळ लोकां मुखार हाडल्यात. आयज मेरेन तुवें कितले प्रयोग केले, कितले खेळ केले? सद्या दिसा 4 शो अशें केले. दिसा 4 अशें केले शो. 3 दिसान 4 केले. चड केले. लोकांनी कितें म्हणलें? लोकांक वय थिंगा सगल्यांक बरें दिसलें. लायक जाल्यार सगळ्यांक वय थिंगा बेस्ट हिस्टोरियन तिनी प्ले बरी आहाय म्हूण म्हाका सगळ्यांनी शाबासकी दिल्या. तुज्या बरोबरच्या कलाकारांनी तुका कितलो सांगात दिला? सांगपा म्हळ्यार तेंच कलाकारांनी सांगात दिलें म्हूण हांव मुखार पावलां. ते सगळ्यान तेंचेरी आदरान हांव मुखार पावलें अशें. म्हणटच संगीतकारांनी कांयच काम करूंक ना? संगीतकार मेन सारके तेणी चड सांगा दिला. म्हणजे मुगे तो संगीतकार आनी मुगे एक्टरान सगळ्यांनी म्हाका सपोर्ट दिल्ल्या परस हांव मुखार पावलें अशें. पूण ह्या फुडल्या वर्साक तुजे कार्नवालाचे फेळ आसतले? सांगाता सगळीं बराबर आहाय जाल्यार हांव करतलें, मुखार सरतलें. आनीकूय तुका आमी व्हड यश आवडटात आनी देव बरें करूं म्हणटा आनी तुज्या दुसऱ्या कलाकारां बरोबर थोडी भासाभास करता. देव बरें करूं. थँक्यू. तुकाय देव बरें करूं. म्हाका हें फावो केल्ल्या बरो संदी. थँक्यू वेरी मच. आमचे बरोबर कॉमेडियन मारियो आसा. म्हणटच मारियोन जायतो हातभार लायलेलो आसा आनी खेरीतपणी आयज आमी मारियोच्या गांवांत दिकरपाल हांगासर हो कार्नवालाचो फेळ ताणें घडोवन हाडला. म्हणटच ह्या खेळांतल्यान ह्या फेळांतल्यान तुजी उमेद आनी जेन्ना तुज्या गांवांत जाता ती तुजी उर्बा. होय, मुगे गांवां जाता म्हळ्यार म्हजे सारको खूब येता. लोक रेडी आसता पूण मातशें आज म्हाका टायम जालो. सगळ्यांक सेट कोत म्हळ्यार टायम जालो आनी हांव लोकांक शाबासकी दिता. कित्याक आमगेलो कितें आमगे गोट्यालांनी प्रोग्राम आसता जायत कल्चर प्रॉब्लेम जाताय. लोक आमकां आसत, लोक पयले येता आनी लोक उमेदीन येता. आनी हांवें सद्या कोदेल पसून आयले लोक आपणा घरा कसो कोदेल घेवन येताय. हो मोग आनी मोयपास म्हाका स्वता दिताय म्हणून हांव थँक्यू म्हणटा. तर
मारियो तुजी उमेद आनी उर्बा आमकां ही दिश्टी पडटा म्हणटच हे कार्नवालाचे फेळ जे वेरान केल्यात ताका तुवें कितलो हातभार लायला जायत लायला वय म्हणजे हे पाट हांव लोकां पासून सस्पेन्स आसा हे पाट हांव कॉमेडी कोना हिरोआ रोल करता हे पाटी सिरियस रोल करता तिनी पाटी हांव सिरियस रोल करता आनी आमगे कॉमेडी आमगे न्यू कमर्स येयले आनी बऱ्यांतली बोर कॉमेडी तुमच्या मुखार दवरला आनी हांव हॅपी सर कित्याक म्हाका हांव वर्स हांव डायरेक्टर चेंज करीत रावता डायरेक्टर चेंज करीत रावता म्हळ्यार म्हाका आनी उर्बा वाडटा आनी तुका एक लिसाव मेळटा कितें आयडिया मेळटा कितें चेंज करपाक म्हणटच फुडल्या वर्साक तूं वेराक आसचो ना ना आनी कोणा बूक जाला चोया देवान बी दवरपा जाय न्हू म्हाका देवाचें आहा न्हू आनी लोकांन बी लोकां नोदरे मुखार येयलो म्हाका टायम मेळटा वयतलो कित्याक मुगे इस्टारा कॉमेडियन सॅली हेगे तियात्र रिलीज जाता तेका लागून पावपाना पूण देवान दवरलें जाल्यार आसतलो आसपाना तें देवाचें आहा देव बरें करूं थँक्यू सर थँक्यू ओके बाबा ओके ओ बरोबर सर याचे एक सांग बघा सनाया पाण्याची बसव म्हाका सांगताले आपल्या कॉलेजी पासून थोडेशे पयशे जाय म्हणून ती खबर आसा ती घे घे पयशे आनी सणा लागली कितें काल शनाय तुझ्या लागीं पयशे मागतले आनी तुवें म्हाका सांगून बसून राव कित्याक बेगीन शनाय कापय तूं एक जाप काडचेला सोंपवलें न्ही ह्या कार्नवालाच्या फेळांनी तूं कितलें खुशाल आसा म्हाका कार्निवाला हेळ म्हळ्यार सारको एन्जॉय हांव अशें करून म्हाका कार्निवाला हेळ म्हळ्यार हेळ पावता अशें करून एक उर्बायेश येता हांव हे पाट हेळां नाचतलें दुसरे दुसरे प्लेसीस चोयतलें आनी वयताय थिंग अशें करून लोक मागीर अशें करून वाकाणटे बरें एक्टींग करता मुगो तूं दाखलें मुगो बरें जाता मुगो तूं कडेन अशें करून म्हाका तें बरें दिसता अशें करून दुसरे प्लेसीस चोवप मागीर लोकांक वाकाणप तें म्हणटच म्युजिशियनांनी तुका नाचयलें आसतलें होय होय बरें दिसता जे भाशेन म्युजीक वाजता न्हू तें नाचो सारकी उर्बा येता तशी ह्या फेळांनी तूं कसली भुमिका करता हांव कॉमेडियन आनी फर्स्ट ऑफ ऑल हांव वेराई चोडपाक जाय ब्रेवलीन आपल्या बारबो मातशें ओपनींग म्हणटा काय म्हणपा लागलें हांवें म्हणलें वय म्हणटलें मागीर फर्स्ट ओपनींग म्हणटा आनी मागीर उरलो सगलें हांव कॉमेडियन देव बरें कर देव बरें करूं प्रितीच्या भावा भयणाचो तुम सगळ्याक चोडान चड देव बरें करून तुमी आमगेल्या दोगांय गेले काजार शांतीकायेन तशेंच मोगान आमगेल्या काजराक वाटी घेवन आनी तशेंच तुमकां सगळ्याक एक चौकडी आहा आमच्या एक फायद यात्र सवाप कोणेच आपले खावपाच्यो पिवपाच्यो ह्यो वस्तू या शेणा हाडच्यो आनी तशेंच खंयचीय आमची कुडची मोडलेली आसा जाल्यार ती तुमी आमकां सुचोवणी करची तुजें नांव म्हजें नांव टेडी दे माचोर्दा आनीक हांव वेराचे खेळान नाचल्यार 2 वर्सां जालीं दुसरो वर्स हांव खेळान नाचता पयलो हांव रॉड्रिगीस ते बेनवाली ताका नाचतालो पूण रॉड्रिगीस सर म्हाका म्हणलें आपूण हेळ काडचो ना पूण वखदारी ताणें एक केलो 2 कोत्ता तो एक केलो म्हणटच मागीर ताणें वखदारी केलो म्हणटच हांव पयलीं वेराक उतर दिली हय आनीक हांव वेराक गेलो ह्या वर्साची ज्यो पार्टी आसात त्यो कश्यो लागल्यात एकदम बरी आहा पयलीं म्हणटकच तुमकां कमतेलें पार्टी कशी आसात त्यो तूं कसली भुमिका करता हांव भुमिका करता म्हजी एक चेवडाची कॉमेडी आसा आनीक डबल रोल एक भाटकाराचो रोल आसता आनी दुसरे पार्टीन हांव पायचो रोल करता लोक कितें म्हणटा जायत्या गांवांनी ह्यो पार्टी जाल्यात लोकांनी जायते वाखाणला आमचो शो आनी शाबासकी आमकां दिल्या सगल्यांक इनाम मेवल्या उपरांत इनाम मेळ्ळ्या उपरांत जायते लोकांनी आमकां मॅसेजी धाडल्यो आनी खूब आमी हॅपी जालीं हे इनामाक लागून देव बरें कर देव बरें कर तुकाय देव बरें कर
तुजें नांव? क्लॅरिसा पांगो, हांव रायचे. खूब बरें दिसता कारण कार्नवालाच्या फेळांनी एक वेगळी आगळी उमेद येता. तुज्या काळजान कसली उमेद आयली? हांव सारकें चड हॅप्पी कित्याक फर्स्ट टायम हांव हेळान वता आनी हांव थँक्यू म्हणटा बाय वेरा तेणें म्हाका चान्स दिलो म्हूण. आनी आयज तूं लोकांक दिश्टी पडटा म्हणटोच जी हो कार्नवालाचो फेळ पळयतात, तुजीं उतरां आयकतात, तांकां आनी नव्या भुरग्यांक तुजो संदेश कितें? हांव हेरूय भुरग्यांक सांगता एशें करून एक्सपिरियन्स घेयाय म्हूण आमचे कडच्यान आनी मुखार सराय म्हूण. ह्या फेळांनी एक पूण तुज्या वाट्याक कांत पडला? हय. 2 लायनी. मोग तुजो केला कोरो, तूच म्हजो मोगाचो सुर्या, हे आमचे मोगाचे वडे, सांगाताक धाडून तोडेक वरया, मोग तुजो सदांच कोत्तलो, के दिसना तुका सोदतलो, तूं सोडी तर म्हाका मोजो जाव दितलो. कांयच परवा ना जे भशेन तुवें प्रयत्न केल्यात फुडाराक तुका व्हड आनी व्हड यश येतात जें करून ह्या पालकाचेर तुजो वावर आसा तो खंय तरी नोंद जातलो आनीक तुज्यो उर्बा वाडटल्यो. बाय चड आनी चड देव बरें करूं. थँक्यू सर. रियो ह्या फेळांनी तुजी उर्बा म्हळ्यार जायती पयलीं सद्या बरी उर्बा जाली कित्याक सगळे न्यू भुरगे आनी वेरा काडपाक नासलोले शो हेड काडपाक नासलोले ते म्हाका फोन करून सांगपाक लागले आपूण एक गोवा काडपाक सोदता परतून बॅक करपाक येवपाक सोदता. सो हांवें ऑर्गनायन म्हणलें ओके काडटा जाल्यार आमी येताय म्हणटा आनी आमी ताका आदार दिलो करपाक मुखार व्हरपाक आनी थंय घेवन वयता आजून. पूण जेन्ना एक बरी स्क्रिप्ट म्हूण इनाम मेळ्ळो तुमच्यो ज्यो सादर करताल्यो त्यो प्ले तुज्या नदरेंतल्यान कश्यो आसल्यो? एकदम बऱ्यो आसलेल्यो बरी सारक्यो चड तिनूय पार्ट्यो चड बऱ्यो आसलेल्यो चड करून फर्स्ट पार्ट जी आमी कॉम्पिटिशनाक गायली आनी ते आमकां बेस्ट स्क्रिप्ट म्हूण एवॉर्ड मेळ्ळो. आनी आतां वयत थिंगा लोक सगलो म्हणटा म्हाका रियो चड बरें मरे गेले चड बरें एक्टींग जालें मरे आनी सगळे वयत थिंगा म्हणटा. म्हणजे तुवें दुसऱ्यांच्योय पार्टी पळयलेल्यो आसतल्यो? पयले सगळ्यांक पयले दुसऱ्यांचे पार्टी त्या मानान तुजो अदमास कितें आसलो आनीक इनाम? ते नेणे आसलोलो आमकां इनाम आसलोलो बट कितें जजीसांगे पॉयंट ऑफ व्यू दुसरो आसता आमगलो दुसरो आसता. सो जजीसाकूय आमी कोणाच्यान कांय म्हणपाक जायना जजीस सांगता तें जालें म्हणल्यार सांगपाक गेल्यार आसलोलो प्रायस हितून डावट कांय ना बट जजीस इज फायनल न्हू. पूण तुवें कितेंय तर जजीसांचे क्रिटिक्स केलें जाल्यार फुडल्या वर्साक तुमकां इनाम मेळटलो ही गॅरंटी ना. ना ताका लागून क्रिटिक्स कोणाचेर कांय करना जजीसांचेर करना कित्याक जजीसान तांकां हांव म्हणना आमगे कांतूय मातशें आसलोले कित्याक दुसऱ्या कांतूय बरें जाल्ले आनी सगळ्यांक बरें जाल्लें. सो कोणाक जजीसान कांय म्हणपाक जायना बट जजीस सारके सगळे जजीसान सारकें सगळें. पळय आतां हो वावर मुखार व्हरोंक तुजो कितलो वांटो आसा? वांटो म्हणल्यार जी आतां बेस्ट स्क्रिप्ट म्हूण मेळ्ळ्या तितून वेराची थोडी रायटअप म्हणजे थोडे कितें आहा पळय ते हांवें केलां स्टार्टींग वो एंडींग कितें आहा सो ते सगळे वेरा हांवें करून दिलां सगळें कितें आहा पळय तें अशें. रियो चड आनी चड देव बरें करूं. तुकाय चड आनी चड देव बरें करूं. थँक्यू.
स्टीवन खूब बरें दिसता. तर सुरवातेकूच आमी ही कार्यावळ मुखार व्हरता आसतनाच तुजो घोस्ताचो असो ह्या खंयच्याय तरी एका प्लेयांतलो कांत. सांगपा पडलें म्हाका एक पासून कांत ना, हांव प्लेबॅक सिंगर. ना प्लेबॅक सिंगरूच म्हणून सांगता, कारण तुवें सगळे कांत म्हटल्यात. हय. तर खंयचो एक कांत. ओके. रियो मन सगळ्यांच घुस्पोलां, जाता तो रे गोरस्कोर, रीण काडून एजंटाक दिलेले आतां, आनीकूय 50 वर्सार बोर. रोखडेच रीण फारीक तुजें करता, विस्वास म्हजो तुजेर दवर. हय खरेंच प्लेबॅक सिंगर. कार्नवालाचे फेळ चलता आसतना फाटल्यान बूक घेवन हे जे कांत आसतात ते सगळे म्हणचे पडटात. हांवें जिस्तूच चिमटी मारल्या, कारण हांव नको आसलो तरी पूण अदमास आसलो की प्लेबॅक सिंगर कसो. तर ह्या फेळांनी तूं कॉमेडी करता. हय हांव कॉमेडी करता. तिनूय प्ले हांव 2 प्ले हांव कॉमेडी करता आनी लास्ट प्ले आहा तितून हांव मातशें सिरियस करता. तुजो कॉमेडी एक कॉमन डायलॉग. आवय रामा 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 ए पात्राम माराची गार काय पडटी म्हगेलें मीन कॉमन. म्हणजे परतून परतून हो डायलॉग येता. हय दोनूय पाट रिपीट करता हांव. दोनूच फावटी. हय. तर हे फावटीचे कार्नवालाचे फेळ तुका कशें लागल्यात. एकदम बरें लागलें. हांव आतां खेळा नासल्या 4 वर्सां जालीं. 4 वर्सां नाचल तितून ह्या वर्स मातशें डिफरंट केस लागला. आमी पळयता आसतना आतांच पळयताले बिजलीची वेवस्था जावन सावंड सिस्टम हातून तूं जायतो वांटेकार जाता. हाचे फाटलें कारण कितें. कारण म्हणल्यार म्हाका सगळीं जाण आदार केल्यार म्हाकाय बरें पडटा. सगळ्यांनी हें तें हाडिल्लें सगळें. अशें हें तूं तुजें काम. हय मुगे काम. देव बरें करूं. थँक्यू. दोगांयची म्हाका सोदून म्हणटी आसांक जाय न्हू. चल जाणां आयज स्टेडियम दोगांयनी काजार जाली आनी आमी आमगेलो दोगांयलो 12 सक्रामेंत जोडलो. 12 सक्रामेंत. अरे 12 सक्रामेंत तो सक्रामेंत सात आसताय. सात सक्रामेंत तो. सात केल्यारी 12 जाल्यार शिको. मग कसो वास येता तुमी. हय गो. येता गो. बाय तुजें नांव. सिएना. हांव सिएना दोमिंगो गांवान वास्कोचें. ह्या फेळांनी कशें पावलें. हांव 3 वर्सां जालीं हेडान नाचता आनी म्हाका पयलीच फावटी मार्कीस पेरेरान हाडलोलें. तेन्नासून हांव वेराच्या बारा हेडान नाचता आनी शेकी हांवें पयली फावटी आतां वेराचोय हेड नाचला. हातून कसली भुमिका करता. हांव फकत तिसरे पार्टीन एक कॉमेडी करता. वाव म्हणटच हे फावटी तुका कॉमेडी मेवल्या. जाणें तुका पळयलां जे तुका वळखतात तांचे कडल्यान तुका कसली शाबासकी फावो जाल्या. सगल्यांनी लायक विशीस केले लायक सगळ्यांनी शाबासकी दिली कित्याक हांवें केन्ना कॉमेडी करून नासलोली. हांव सदां नॅगेटीव करतालें. पयली फावटी कॉमेडी केली म्हूण सगळीं चड हॅप्पी जाली. चड मुगे डॅडी हॅप्पी जालो. तुजे डॅडीचें नांव. पिटर दोमिंगो. म्हणटच तुजो डॅडी ही कार्यावळ पळयता आसतलो. आयच्या ह्या फेळांतल्यान लोकां मुखार तूं पावलें म्हणटच ताच्यो उर्बा आनीक वाडटल्यो. तूं कितलें खुशाल आसा. हांव खूब खुशाल आसा. सांगो जायना तितलें. ही कार्यावळ केन्ना तरी तूं पळयता. वय. चड आनी चड दे बरें करूं. कितें रे तूं हे भाशेन घर देर
तांकां चड व्हरपाक तांकां हुस्को आसता फुडल्या म्हाका कितें तुगे भोवाची डिटेशन म्हजी भोवाची एकदम बरी आसा तुज्या मागण्यांनी हे बरें करो येवन बशी खबर घे हांव दिसा 3 बार तेर्स कोता 3 बार 3 तेर्स पासत म्हाका बाय तुजें नांव बेवली बारेटू तुजे आवयचे उद्देशी हे फेळ लोकां मुखार येतात हय हातून तुजी जबाबदारी कितें आसा लायक तांकां हांव सांगता लायक केन्ना एंट्री आहा बी ती सगळी अशें करून उडगास कोता आतां तुमगे एंट्री आहा आनी तुमी रेडी रावाय बी म्हणून पूण तो हे फेळ बरे भाशेन जावंक थोड्यो जबाबदारी तुवें तुज्या भुजांचेर घेतल्यात हय आनीक तूं कसली भुमिका करता हांव एक्चुली हे पाटी कांय गेले ना चड रोल न्यू कमरा चान्स दिला ह्यो पाटी हांव चड अशें ना सेकंड प्लेयर नेगेटीव रोल मिन्स सुनियर रोल करता आनी जेन्ना ह्यो कार्नवालाच्यो पार्टी लोक पळयतात तेन्ना तुज्या वळखीच्यांनी तुका कितें म्हटलां लायक मुगे ओळखीच्यान जाय सांगलां बरें केलें म्हूण हांवें दिलें शाबासके दिलें बरें एक्टींग करता म्हाज्या मुखार वच मशको फुडें सर बरें वय सोदता म्हूण तूं देव बरें करूं थँक्यू ह्या तिनूय पार्टीचें नांव तूं जाणा हय जाणा चीत मनशा चूक करचे आदी उपरांत रडोन फायदो ना हातूंतली खंयची पार्ट तुका आवडल्या म्हाका सगल्यो पार्ट आवडल्या हितूंतली बेस्ट म्हणल्यार ती चीत मनशा कित्या पासत हितून जें कितें दाखयलां ती रियलिटी ताणें दाखयली आनी हो आमकां कला एकेडमी पासून आमकां बेस्ट स्क्रिप्ट म्हूण अवॉर्ड मेळ्ळा तुजें नांव म्हजें नांव मिल्टन गांवकार फ्रॉम आल्लेम आनी तूं हांव क्लायव कुलासो तुमी ह्या फेळाक कितलो खान मारलेलो आहा आम कान म्हळ्यार स्पिकर घालपा बी स्टिवना आदार कोताय आनी कितें सिनी आय जाल्यार आमी हेल्प कोताय सीन कोणाय आय जाल्यार हो आम वेरागे खेळेस मू गेल ना आमगलो खेळेस मू सगलें जावं वेरा पासून जालें की टायम आमी उगडास कोताय हे भाशेन आमगलो खेळेस मू मानून गेल तुमी हो फेळ गांवांत खंय तरी घालूंक लागून प्रयत्न केला हय हांवें केलोलो पूण आमगे गांवां आनी कोणा खेळ गायलो म्हज्या पयलोच ताका हांव मुगे सदांच्या वर्सा वता आनी ह्या वर्सा वयलो तर लोक कितें म्हणटालो लोकांक हे बरो रिस्पॉन्स आहा प्लस म्हाका जायत जाणांनी सांगिलां क्लेवर यू म्हणटा तेन्ना बेस्ट एक्टींग केलां आपणा बिरां दिसवली तेगे एक्टींग चोयन आनी ऑलवीन हांवें कॉमेडी बीन सांगलें तेम आनी हे पार्टी म्हणपा लागली मारियोन कॉमेडी केली ना मरी ताणें सोडली ना म्हणलें ताणें हांव तेगे कॉमेडी करपा ती आमचे उडयले आनी तो सिरियस रोल करता खरेंच हांव तुमकां व्हड यश हांव येता आनीक किरीतपणीक वेरा बरेटोक हांव मागता की हेच भाशेन ताणें फेळ करचें आनी लोकां मुखार हाडचें जाणे करून तुमी ताका सांगात दिवचो सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी किरीतपणी ही कार्यावळ पळयणाऱ्यांक आनी एक कार्नवालाचें फेळ पळयणाऱ्यांक काळजाचे खोलायकतान चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा आनी इतल्यानूच बॅन वेरा ह्या पंगडा सांगाताक आयची ही मणकामोत्या कार्यावळ सोंपयता आसतनाच संगीताचे धाकटोसो पीस तुमकां आयकूंक दिता देव बरें करूं आदिवस